पिळगांव सारमानस फेरी धक्याचेर दर दिसा लोकांची जात्रा भरता। ही देवाची जात्रा न्हू तर फेरीबोटीची वाट पळोवपी लोक केन्ना एकदा फेरी मेळटा आनी पलतडी पावता म्हणत देवा सारकी फेरयेची वाट पळयत वरांची वरां हांगा झग मारीत उबे आसतात। ह्या रुटार 2 फेरयो आसात पूण एकूच चलता आशिल्ल्यान लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात। तेन्ना ह्या मार्गा वयल्यो दोनूय फेरयो चालू दवरच्यो अशें लोकांनी मागलां। पिळगांवच्या रस्ते मार्गान माशेल वा कुमारजुवे वतलो जाल्यार 25 ते 30 मिनटां लागतात, पूण फेरयेन 10 मिनटांत लोक पलतडी पावता। एकूच फेरी आशिल्ल्यान कामाक वा हेर कारणांक लागून पलतडी वचपी लोकांचे सामकेच हाल जातात। वरांची वरां फेरयेची वाट पळयत लोकांक वतात पावसात उबे रावचें पडटा। देखून जाता तितले बेगिना फेरयेचो प्रश्न सुटावो करचो लोकांनी मागला। गोवा 365 खातीर सारमानशे वयल्यान महेश गोवेकार। नो कितें आसता म्हणजे तुम्ही आता कामाक वयता न्हू, कितें प्रॉब्लेम? फेरीचो प्रॉब्लेम न्हू आमकां आतां कशी वचपाचें हांगा एक फेरी इतको लोक आसा आतां। न्ही हय आतां कितके जाले अशें आसा? आतां कितले तेंप जाता लायफ पूर्ण दीस म्हणला कितलेच वर्सां कामाक वयता आमी आतां। न्ही त्या खातीर तुमकां कितें त्रास जाता तेचो? कामाक पावनाका अशी न्यूजार न्हू कामाक कशें केन्ना पावता सांग पळोवया। कामार लेट पावल्या कामार आमकां उतरान घायची पडटा। पण हांव फेरी मोडल्यार ओके न्हू, फेरी मोडल्यार ओके, कितें एक मनीस ना तुमी फेरी घालिना। न्ही आतां मोडल्या काय मोडोंक ना खबर? फेरी पण मोडोंक ना, मोडोंक ना फेरी मोडोंक ना, मनीस ना आमी फेरी घालूंक ना। पण ह्याच टायमार सद्दीच अशें आसता काय सगळं दीसभर एकूच आसता? अशें सांगा सर हाडूंक जाय पयर 2 दीस लोक बेकार उरला हांगा सर। परतून गेला फॅक्टरींचो बी लोक घेवन नाका कामाक तेंकां नाका आसलेले। आमी वचपाचें केन्ना? तुम्ही खंय वचपाक आतां? तुम्ही वचपाक आमी जुंय पलतडी कामाक वचपाक लोक हांगा फॅक्टरीन कामाक वचपाक कितें सदांच फेरयेचो प्रॉब्लेम न्हू, सदां नो आज आमी एबे सारमानशेर आसा, जे पिळगांव पंचायतीन पडटा आनी मये कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा। तुमी फाटसून पळोवपाक शकता एबे सारमानस फेरी पॉयंट म्हणटा पळय थंय आसा आमी। थंयच्यान आमच्या सारमानशे वयल्यान फेरी घेवन लोक कुमारजुव्या तेवटेन वता, माशेलान वता। सो तुमी पळोवपाक शकता हांगा कितली गर्दी आसा। आतां मातसो लेट जालो, आमच्या लोकांचे कामाचे टायमींग मातशे फुडें गेले म्हणून तुमी पळोवपाक शकता गर्दी मातशी कमी जाली। पण उद्याच्यान सकाळच्या 8 तर 9, 8, 8:30 पर्यंत हांगा पळयल्यार सॉलिड गर्दी आसता। हेजें कारण म्हटल्यार हांगा ज्यो फेरयो ज्यो आसता पळय, फेरी जी आसा पळय ती सद्या एकूच आसा आनी ती बी धाकटी फेरी आसा। सो हांगा व्हडलो प्रॉब्लेम जाता म्हटल्यार की लोक जेन्ना कम्यूट करपाक हांगा येता पळय तेन्ना हांगा तांकां एक वर हांगा रावचें पडटा, हितून रावचें पडटा। सो ते कितें लोकांक तेवटेन वचपाक खूब त्रास जाता। आनी हांगा चडशे लोक हे सायडींतले हांगा ह्या पिळगांव पंचायतींतले लोकांक तर माशेलान वचपाक जाय, जाल्यार ते थ्रू बिचोले तर साखळे तर गेले तांकां एक 20-25 किलोमिटर तरी चड पडटलें। आनी ते हांगा फेरी घेतलेले 10 मिनटान ते फेरयेनसून माशेलान पावता। इतलो बारीक हांगा डिस्टन्स आसा, तरी आसतना हांगा फेरी नासलेल्या कारणान हांगा कितें जाता सगळ्यांक त्रास जाता। आतां हांगा आयज फाटले 4-5 दीस जाले खंय एकूच फेरी आसा। सो हितून कितें जाता एक फेरी म्हटल्यार एक 40 मिनटां तर रावचें पडटा दिसता म्हाका, 30-35 मिनटां न्हू एक तर फेरी हांगा। हांव तर येयलो हांगा आनी आतां म्हाका फेरी चुकली जाल्यार म्हाका 35 ते 40 मिनटां म्हाका हांगा रावचो पडटलो, हांगा वतान रावचो पडटलो, कित्याक फक्त तेवटेन वचपाक त्या तितून तर हांव तेवटेन गेल्लो 25 किलोमिटर बसलो। पण हांगा पेट्रोलूय वाडलेल्या कारणान हांगा ते कोण तरी ते डिसिजन घेवपाक आमकां लोकांक हांगा त्रास जाल्लो आसा। सो हांव मागता हांगा कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता की हांगा एटलीस्ट 2 फेऱ्यो हांगा कंपल्सरी जाय, त्यो बी मातश्यो व्हडल्यो जाय, सो दॅट लोकांक कम्यूट करपाक हांगा हे जाता, प्रॉब्लेम जावचे ना। आनी तुमी अशें करपाक जाय सकाळ लोकांचे हांगा सायनी घेवन लेटर वतले। तशेंच आमी प्रत्येक फावटी जेन्ना हांगा इश्यू जातलो तेन्ना आमी हितून क्वेश्चन करपाचें काम आमी करता। इवन पंचायतीकूय क्वेश्चन करता की पंचायतीन क्वेश्चन करपाक जाय हांकां, कित्याक हांगा जे लोक त्रास जाता पळय ते पंचायतीच्या लोकांकूच सगळ्यांत चड त्रास जाता, कित्याक हांगासल्या लोकांक चड कम्यूट करपाचें आसता हांगासून। सो पंचायती कडेन हांव मागता की तुमी हांगा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तुमच्या थ्रू एक लेटर करा आनी विचारा की हांगा 2 फेऱ्यो कित्याक नासता आनी सदांच नासता हांगा। आतां फाटले तरी वीक भर जालो तरी हांगा अशेंच आसा, एकूच फेरी आसा। सो तो सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची, लोकांक खूब त्रास जाता। नांव कितें तुजें? श्रीकृष्णा